करेजमाचे दीस म्हणल्यार कुडलेक तांकां उडासो उपवास प्राचित आनी दंडवणी हे 3 संगती मात्र. उपवास प्राचित आनी दंडवणी देखून मांस काय ना, मासली काय ना, तांतयां काय ना, केवल वेजिटेबल. देखून ह्या दिसांनी तरकारीचे मोलां वाडटात कित्याक सगळ्यांनी तरकारी घेवची. कोणी मांस खायनात देखून मांसाचें मोल देंवता. सोरो पियेना देखून सोऱ्याचें मोल देंवता. कोत्तना म्हाका सांगचें हांवें हय. आनी हांव फिल्म मुवी आनी पळयना देखून फिल्म मुवी कोणीच पळयनात हय. पूण तेंच पास्का फेस्त जाल्यार पुरो म्हळ्यार निमाणे शुक्राच्या दुसऱ्या दिसाच हालेलुयाच्या शनवाराच सुरू जाता. कितें मांस, मासली, तांतयां, फिल्मां, सोरो आनी कितें मजा जे कितें 40 दिसांनी सडल्या तें सगळें. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तां. ह्या कुरपेच्या काळार करेजमाच्या वेळार आमी परतून सांगाता मेळटा दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमा द्वारी. आनी अशें आमी देवाच्या वेंगेंत, देवाच्या मोगांत आनी देवाच्या हाजरपणांत वाडत आमी वता. तर हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. आतां आमी एक गीत गावया. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां हातूंत पान नंबर 170 आनी 7 177 M6 M6. देवा थावन हांव चड पयस सरलो, आतां हांव फाटीं येता. देवा थावन हांव चड पयस सरलो, आतां हांव फाटीं येता. पातकांच्या वाठांनी चड घुलो, सोमया हांव फाटीं येता. फाटीं येता, फाटीं येता, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात, सोमया हांव फाटीं येता. घरा येता, घरा येता, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात, सोमया हांव फाटीं येता. मोमागळा सर्गींचे बाबा, आमी तुजे चडशीं फाटीं येवंक आशेता. कित्याक आमी फाटीं येजय ह्या संवसारांत बापा आमी तुका पळोवंक शकना. तुवें आमकां ह्या संवसारांत सस्नीक जिवीत जडच्या खातीर तूं आमच्या दोळ्यांक दिसना तसल्या ह्या संवसारांत तुवें आमकां जिवीत फाव केलाय. तूं आमच्या दोळ्यांक दिसना देखून बापा आमी थोडे फावटी घुस्पडता. आमकां सारकी वाट कळना. ह्या आमच्या जिवितांत आमकां आळसाय बगता तुका सोदूंक, तुका उलो मारूंक. आनी संवसारी वस्तूंतय आमी आकर्शीत जावन आमी सुखोवन वेता, सूख वाटेन वेता, सूख संगतींत आकर्शीत जाता, सूख जाग्यार आमी रावता. आबलेस आनी स्वार्थ ह्या सर तरांची संवसारी खुशालाय आमकां तांच्या जाळांत, सांकळींत, तांच्या वेंगेंत आमकां दामून दवरता. तर बापा आज तुका आमी परतून उलो मारता आमच्या जिवितांत. ह्या प्राचिताच्या काळार बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर सोंसले ते कश्ट गेत्सेमानी मोळ्यांत रगत घामिल्ल्या घडयेंतावन खुर्सार आपलो जीव समर्पिता पर्यान अख्रे सुतेंबर रगत ताणें वारयलें बापा आमच्या पासून. ह्या ताच्या वर्त्या मोगाक आमकां आमी समर्पण दिवंक बापा आमकां कृपा दी. दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रमांत वांटिल्ल्या तांच्या समेस्त आमच्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यांच्या गरजांनी पाव बापा. विशेश जावन ह्या करेजमाच्या दिसांनी विशेश आध्यात्मीक वाडावळ, स्पिरिच्युअल ग्रोथ आमकां हर एकल्यांक फावो कर. अशें चड आनी चड बापा तुज्या सर्गींच्या राजाक आमी लागीं जायचें आनी तुज्या सर्गींच्या राजांत खरें सांदे जावन जियोंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या भोव बळादीक आनी सत्यवंत नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें आसात मोगाच्यान तुमी? आज परतून देवाची कृपा आमकां सांगात हाडटा. देवाचें उतर नियाळ करूंक आमी जर तर करेजमाच्या काळार आमी आसा. करेजमाचो काळ म्हळ्यार कितें म्हणून आमी नियाळ करया. करेजमाच्या काळाक
इंग्लिशांत लेंट म्हणटा लेंटन सिजन, द सिजन ऑफ लेंट. लेंट म्हणलो शब्द ओल्ड इंग्लिशांतावन येता. ओल्ड इंग्लीश वर्ड लेंट मिन्स स्प्रिंग टायम. स्प्रिंग टायम म्हळ्यार वसंत काळ. वसंत काळार नवे कोंबरे पडटात, नव्यो आंकऱ्यो पडटात, नवीं फुलां, नवीं फळां, रूखच नवो दिसता. त्याच रितीन आमी हर एका वर्सा करेजमाचे दीस म्हूण ठरयल्यात आनी त्या करेजमाच्या दिसांनी आमचे ती आध्यात्मीक रितीन वसंत काळ येवंक जाय, नवे साव येवंक जाय, नव्यो आंकऱ्यो, नवीं फुलां, नवीं फळां आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत येवंक जाय, आसूंक जाय. तेन्ना आमचे करेजम खरेपणी यथार्थ जाता, अर्थाभरीत तें जाता. देखून लेंट म्हळ्यार कितें म्हण आमी समजून घेवया. आमी इंग्लीश कोंकणींत करेज्म म्हणटा. करेज्म म्हणलो शब्द क्वाड्राजेसिमा म्हणल्या शब्दांतल्यान येता. क्वाड्राजेसिमा म्हळ्यार 40 दीस म्हण अर्थ. सिंजीच्या बुधवारांतावन निमाण्या शुक्रारा पर्यंत लगभग 40 दीस आसा. 40 days ऑफ क्लोजर वॉक विथ द लॉर्ड. सो आमी सगळें लागशिल्ल्यान चलचे हे दीस जावन आसात. ह्या 40 दिसांनी आमचे थंय एक विशेष आध्यात्मीक वाडावळ येची. पूण सबार जाणांनी चिंतचें करेजमाचे दीस म्हणल्यार कुडलेक तांकां उडास येवचो उपवास, प्रायश्चित आनी दंडवणी. हे 3 संगती मात्र. उपवास, प्रायश्चित आनी दंडवणी. देखून मांस खायना, मासली खायना, तांतयां खायना, केवल वेजिटेबल. देखून ह्या दिसांनी तरकारीचे मोलां वाडटात, कित्याक सगळ्यांनी तरकारी खावची. कोणी मांस खायनात, देखून मांसाचें मोल देंवता. सोरो पियेना, देखून सोऱ्याचें मोल देंवता. कोत्तना म्हाका सांगचें हांवें हय. आनी हांव फिल्म मुवी आनी पळयना, देखून फिल्म मुवी कोणीच पळयनात हय. पूण तेंच पास्कां फेस्त जाल्या पुरो म्हळ्यार निमाण्या शुक्राच्या दुसऱ्या दिसाच हालेलुयाच्या शनवाराच सुरू जाता. कितें मांस, मासली, तांतयां, फिल्मां, सोरो आनी कितें मजा जें कितें 40 दिसांनी सोडल्या तें सगळें. देखून ह्या दिसांनी हांवें एक बरें एक कार्टून पळयलें. एक दुकोरू दोनी पांय वयर करून उदार वचून येतला बारी सुशेगान. तो म्हणटा आतां करेज मायलें आनी 40 दीस कांय म्हाका भिरांत ना म्हणा हय. आनी 40 दीस आपणाक मारनात म्हणून ताका भिरांतच ना. तेंच हालेलुयाचो शनवार आयिल्ल्यांचो मांसाचें मोल वाडटा, चिकनाचें मोल वाडटा, मटनाचें मोल वाडटा, दुकरा मांसाक मोल वाडटा, हर एका मांसाक मोल वाडटा. मनीस हर एक मनजातीक मारून खाता. मनशाक एक जाण सांगूंक जायना, मनशाक एक ओंका हय. हातूंत कांय फायदो ना मोगाचेर, हातूंत कांय फायदो ना. कितें गरजेचें निमाण्या शुक्राराक इंग्लिशांत आमी म्हणटा गूड फ्रायडे. म्हज्या नियाळाक आयलें तो गूड फ्रायडे निमाणो शुक्रार आमकां आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत केंद्र जावन आसा. त्या निमाणो शुक्रार आमी 40 दीस आमी नियाळ करचें जावन आसा. नीज करेज्म क्वाड्राजेसिमा 40 days. नीज लेंट, नीज टायम ऑफ स्पिरिच्युअल स्प्रिंग टायम. नीज जावन त्या पुनर्जिवंतपणाक आमी तयार जावची. ह्या पुनर्जिवंतपणांत आमी वांटेली जावचेंच प्राच्यताच्या काळाचो ध्येय, ह्या प्राच्यत काळाचो उद्देश जावन आसा. हर एका धर्माक एक चिन्ह आसता, एक निशाणी आसता, एक गुर्त आसता. मुस्लिमांक तरी एक अर्ध चंद्राकृतीचो चंद्रम आनी मदेगात एक नकेत्र. हिंदवांक जाल्यार ओम न्ही. थंयच कम्युनिस्ट पार्टी आल्यार तांकां एक आसता कितें कुयती आनी सुतें. म्हणजे कोण कामगार आसात तांणी अधिकार चलय जाय, तांची हक्कां आमी बरी करून सांबाळी जाय, तांणी उदरगती जोडी जाय. काँग्रेस जावन दी, BJP जावन दी, हर एक पार्टीक एक निशान, एक गुर्त आसा. आमचो क्रिस्तांवाचो गुर्त कितें जावन आसा? खुरीस. स्वामी जेजू खुर्सार आमचे खातीर तो मेलो आनी आमची सोडवण ताणें केली. देखून खुरीस निमाण्या शुक्राराक इंग्लिशान म्हणटात गूड फ्रायडे. त्या दिसा स्वामी जेजू मेलो. कित्याक गूड म्हणटात? त्या दिसा न्ही जावन इट्स अ बॅड डे फॉर जीजस. जेजू त्या दिसा वर्त्या तरान कश्टालो, पूण तो कश्टालो आमच्या बऱ्याक पडलें, आमकां बरो दीस. इट्स अ गूड फ्रायडे फॉर यू एंड मी. कित्याक म्हाका आनी तुका सोडवण मेळ्ळी, सर्ग उक्त जालो, देवा लागीं राजी जालें हांव, सासणीक जिवीत आमकां मेळ्ळें, सर्ग आमचें जालें. आनी देखून थोडे जाणांनी म्हाका सांगता आसतना फादर हांव विसरालो, हांव सिंधीच्या बुधवारा हांवें मास केलें, हांवें निमाण्या शुक्रारास मास केलें, आयस्क्रीम केलें, फिल्म पळयलें, तें केलें, हें केलें. तें व्हड पातक गी फादर. आनी म्हाका विचारचें तुमी कितें म्हणटात? हांवें स्पश्टपणान सांगचें तें पातकी न्ही, महापातकी न्ही.
जर तर म्हज्या घरांत म्हजो मोगाचो मनीस मरण पावला, हांव त्या दीस मांस खाता गी, आयस्क्रीम खाता गी, चुकोन तरी खाता गी, सांगा, कलेंग खाता गी, एका वेळा केल्यार कोणी काय म्हणटात गी, कित्याक केली म्हणून. त्या दुखांत बेजारांत आसतना तें खावचें जेवचें कितेंच पडोन वचोना म्हाका कितें पडोन गेलां, म्हज्या मोगाचो मनीस म्हजे थंय ना म्हणलें ती दूख बेजाराय खंत म्हजे थंय. आनी त्याच रितीन जर तर निमाणो शुक्रार आमच्या दोळ्या मुखार आसत जाल्यार सोमया जेजून गेसमनी मोळ्यांत रगत घामिल्ल्या घडयेतावन कुर्सार ताणें मरता पर्यंत ताणें सोंसलेले ते विशेष कश्ट वळवळे आमच्या दोळ्या मुखार दोन ताच्या संगी लागशिल्ल्यान जशें मरणाची पेट घेवन आमी वता आसतना कोणी जेवतात गी, मरणाची पेट घेवन वता आसतना कोणी आयस्क्रीम खातात की, त्या रितीन मोगाचे न्हू करेजमाचे दीस हे 40 दीस विशेष भक्तीपणान, विशेष देवाच्या हाजरपणान, विशेष मागण्यांत आमी करसितल्या. देखून खंय करेजमाच्या दिसांनी सुकोरी काले मास केलें कितें सडून जालें मोगाच्यान तें महापातक म्हण तुमी चिंती नाकात. पूण कितें म्हत्वाचें संबंद म्हत्वाचो, रिती आनी रिवाजो आनी संप्रदाय प्रमुख न्ही, संबंद सोम्या थंय म्हजो तुजो संबंद भोव म्हत्वाचो तो जावन आसा. देखून कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5 17 वडीर सांब पावल आमकां म्हणटा 2 Corinthians chapter 5 verse 17, जो कोण क्रिस्तांत जेजू थंय जियेता तो एक नवी रचना, परने तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. म्हणजे करेजमाच्या दिसांनी आनी हांवें आनी तुवें संपूर्ण तरान एक नवो व्यक्ती जायचे, आमचे परने सैम वसा जाय न्ही जावन एक नवो वसंत काळ, एक नव्यो खोमऱ्यो, नवीं फुलां, नवीं फळां म्हजे थंय तुजे थंय उदयचें. ताका हांवें आनी तुवें जाणा जाय करेज्म म्हळ्यार कितें गी म्हणून. लेंट LENT ह्या रितीन मोगाच्यान आमी एक नियाळ करया. म्हज्या नियाळाक आज सकाळीं तें आयलें. येल म्हळ्यार लॉंगिंग, म्हजे थंय तुजे थंय देवा थंय एक विशेष आकर्शण आसा. कित्याक देवान म्हाका आनी तुका रचतना ताजेच पासत रचला, ताजेच सुरपाय असो, ताजेच सारकें जावन रचला. उत्पत्ती बूक 1 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 वळ. जेनेसीस chapter 1 verse 26 and 27. देवान मनशाक रचता आसतना तांचेच मदें तांकां उलोवणें जालें, देवा बापा आनी सोम्या जेजू आनी पवित्र आत्म्या मदें. आनी तांणी म्हळें आमी आतां मनशांक आमच्याच सुरपाय असो, आमच्याच सारकें असो जावन रचया. म्हणजे देवाचें सारकें म्हजें थंय तुजें थंय आसा. देखून म्हजें तुजें काळीज न्ही जावन देवा आकाश येता. काळीज म्हजें लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा, नाविशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. हें गीत कोणें घडलेलें? सांत आगोस्तिनान. कित्याक तो ह्या संवसारांत सर संवसारी वस्तूंक लाभतालो, सर कुशालायक, सर मजेक, रक्तमासाच्या वंदवण्यांक हर एक वायट खोटेपण ताणें आदरलें 32 वर्सां प्रायापर्यंत. पूण जेन्ना ताचें तें एक तें रुपांतर आयलें, ट्रान्सफॉर्मेशन आयलें, ही बिकेम कंप्लिटली अ न्यू क्रिएशन, नवी रचना तो जालो, तेन्ना तो म्हणटा जेन्ना ह्या संवसारी कुशालायेंत, मजेंत, संतोशान, आनंदान आसता आसतनाय म्हज्या काळजांत एक गुंडायेंत एक आशा आसली, म्हज्या देवात एकवटाची. ह्या सर्व थावन हांवें मेकळो जायची, ह्या सर्वांक थावन हांवें सुटका जोडी जाय म्हणून. हालेलुया. तुका आनी म्हाकाय तेच आसता. ह्या संवसारांत आमी लोभदोन जियेत आसतना, पातकांत, खोटेपणांत, नालिसांत, त्या उबिरांत, पातकाच्या चिखलांत जियेत आसतना आमकां एक आशा आसता, तांतलें भायर ये जाय, हांवें नाही जाय, आध्यात्मीक न्हाण हांवें नाही जाय, नवें जिवीत, पवित्र जिवीत, भाग्यवंत जिवीत हांवें जिये जाय म्हणून. कित्याक ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हाका तुका आसता ते संवसाराचे सैतानाचे सांकडी, जाळां आनी ते वंदवण्यो, ओडण्यो आनी ताळण्यो. ह्या विशयान नियाळ करता आसतना आज सकाळीं म्हज्या चिंतपाक आयलें. पयलें जावन आसा फावर, सबार P हांवें बरयलें, 5 P. एक जावन आसा फावर, अधिकार, म्हाका ह्या संवसारांत अधिकार जायचे. आनी दुसरें जावन आसा पोजिशन, म्हाका हुद्दो जायचे, तो हुद्दो, हो हुद्दो, म्हाका प्रमोशन जायचे. तिसरें जावन आसा पोजेशन्स, म्हाका जायते आस्त जायचे, आनीकी चड पयशे म्हज्या बँकांत आसा जाय, आनीकी चड जागे घाण घेवचे, आनीकी चड फ्लॅटां घालीचे, आनीकी चड भांगार घाण घेवचे, आनीकी चड दिरवी घाण घेवचे, आनीकी चड स्टॉक एक्सचेंजान म्हजे पयशे आसाचे, आनीकी चड बरें कारां, आनीकी चड बरीं मोबायलां, आनीकी चड बरीं वाचां, आनीकी चड बरें संगती म्हजे लागीं आसा जाय. हां, दॅट इज पोजिशन्स. आनी म्हजे थंय तुजे थंय आसची ती व्हडणी प्लेजर्स, आनीकी चड रक्तमासाची वंदवणी, व्याभिचार जावंक पुरो, तें अनिश्कळपण जावंक पुरो, पोस्तेपण जावंक पुरो, पूण तें म्हाका जाय, पळय जाय, आयका जाय, आपणी जाय, बगा जाय, संबंद जोडून घे जाय. हो संवसार म्हळ्यार कितें?
जुवांचें पयलें पत्र. दुसरा वसूर सोळ्या बावळी येताना आमी वचता. दोळ्यांची फुसलवणी, रक्तमासाची वंदवणी, जिविताची फोकोळ दौलत. दोळ्यांची फुसलवणी. आमच्या मालकडे आवो बापायक आदावान येवेक येतानाच्या बागींत आसतना देंवसरान सैतान हाडले ताळण्यो, ते 3. दोळ्यांची फुसलवणी. वाव, त्या रुखाची फळां बारी सोबीत दिसतात न्ही. कितली सोबीत परसळटात. वाव, तो वायन कितलो परसळटा. वाव, तो सोरो. वाव, ते लेबल कितलें बरें न्ही. कळ्ळें तें तांबडेंगी, पांचवेंगी, ते डबलगी, सिंगलगी, पुरा ल्हान भुरग्यां सयत करता आसा. परसळटा तें. वाव, तें भांगर परसळटा, तें वज्र परसळटा, ती मोतयां परसळटात, ती वस्त्रां. वाव, लेटेस्ट फॅशन. वाव, ते मोबायल गी कशें. वाव, कली टेक्नॉलॉजी. दोळ्यांची फुसलवणी, रक्तमासाची वंदवणी. बगी जाय. ल्हान भुरगीं बरं आवय बापायन आयला. ल्हान भुरगीं आवय बापाय न्हिदता म्हणसर राखचें काय. न्हिदल्या तक्षण ताणें मोबायल ओपन कर, नाका जालें पळोवचें. आवय बापायन कोत्तूच ना, न्हीद पडल्या तांकां. शेजारच्यांक तें दिसलें काय, शेजारच्यांक तांकां जणेलांतल्यान दिसून तांणी दुसरे दिसा आवय बापायन सांगून दुसऱ्या दिसा त्या भुरग्याक धरलें. ल्हान भुरगें कांय वाडावळ ना जाल्यार रक्तमासाची वंदवणी. रक्तमासाची वंदवणी, जिविताची फोकोळ दौलत. सगळ्यांक संतोश. हांवें व्हडलें घर बांदलें. एकच भुरगें, दोगांच भुरगीं, जाय तितलें आसा. सगळें आसा, भुरग्याक होगडायला. दुसऱ्या धर्माच्या कोणाच्या एक चेड्याच्या मोगार पडला, शिकनांतल्याच्या मोगार पडला, कोणा एका चेडवाच्या मोगार पडला. आवय बापायक चण येता. एकच भुरगो, आवय बापाय रडतात. फादर कितें करचें फादर. आमचे कडेन आस्त बदीक मस्त आसलें, जायतीं भुरगीं जाल्यार पयशे पावना म्हण एकच भुरगो दवरलो. आतां भुरगो आमच्या खुशे विरोध दुसऱ्या धर्माच्या चेडवा लागीं काज जाता मात न्ही, आनी तो आमकां सोण येता म्हणटा. तुमी नाका म्हाका, हांव तांच्या सांगात रावतां, तुमच्या सांगात रावन पुरो जालें म्हणटा. कोणाक ती आस्त बदीक. बापायक हाय डायबिटीज आनी काळजाची पिडा, आवयकी डायबिटीज सुरू जाला. 60 वर्सां जाल्यात मात आवय बापाय. कोणाक ती आस्त बदीक. जायतें आसा फादर. भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसऱ्या 4थ्या पिळगे पर्यंत दास्तान करून दवरलें. आतां पूत सोण घेता आनी आपणाचे क्या दाळा पुक्क जाता म्हण गोत्त ना. घोव बैलिंगी बायल पयली करना, दोगांयकी पिडा. जिविताची फोकोळ दौलत. सगळें मोगाचें नांव माया म्हणटात न्ही. माया. एवरीथींग इज इल्युजन, प्लेजर्स. आनी एक संगत उडा सर जाय. ती संगत ह्या असल्या संगती बरी दिसना. आनी एक दुसरीच प्रेज्युडीस म्हणून. पी प्रिज्युडीस म्हळ्यार हेरां विशयांत उलोवचें. तांच्या विशयांत उलोवचें, हांच्या विशयांत उलोवचें, सगळ्या संवसारा विशयांत उलोवचें, आपणा विशयांत उलोवचें ना न्ही. मोसी थोडे वयताना म्हणटा एक मोस आसता न्ही दुसऱ्या मोसींक पळोवन, ती विणगी आसात. आपणाची विणगेपण करतना पाद्र्यापांची बातकां, शिश्रांची बातकां, बिस्पांची बातकां, इगजमातीची बातकां, ताची बातकां, हाची बातकां, आपणाची बातकां. तुज्या घरांत कितें जावन आसा, तुज्या पुताक घालून जावन आसा, तुज्या दुये कितें जावन आसा, तुका कितें जावन आसा तें ना. हेरांचें प्रिज्युडीस. अशें तुमकां हांवें सांगलें. पावर, पोजिशन, पोसेशन्स, प्लेजर आनी प्रिज्युडीस. आणखी जायते संगती मोगाच्यान सांगीत. पॉप्युलारिटी, थोड्यांक नांव जायचें पॉप्युलारिटी. हाचे तावन मोगाचें न्हू. आमी सुडका जोण लॉंगींग फॉर गॉड. लेंट म्हळ्यार लॉंगींग फॉर गॉड. ही म्हळ्यार एंगेज्ड म्हळ्यार मुदी जाल्ल्या वेळार म्हणटा न्ही एंगेजमेंट म्हणून. एंगेजमेंट म्हळ्यार तुका तस्सो नवरो, तुका तेंच व्हंकल. ताच्याच खातीर तुवें आतां तयार जाय काजारांत सक्रामेंतांत एकवटोंक. त्याच रितीन यू शूड बी एंगेज्ड फॉर द रिजरेक्शन. आमचे करेजमाचो उद्देश मोगाचें न्हू रिजरेक्शन. कोंकणीन तें आसतना पास्क म्हणटा न्ही. जावन तें पास्कांचें फेस्त न्ही म्हाका बगचें. तुमी पळय पुस्तक वाचा, तुमकां बगूंक बरो. पास्क म्हळ्यार घालें उतरवणी, पासिंग ओवर. तें ब्रेस्तारा दीस जेजून पास्कांचें फेस्त जुदेवा सांगता आसचें. पास्कांचें फेस्त आसलें ताणें कितें केलें, येवकरिस्त जावन बदलिलें निमाणें ब्रेस्तारा. ताच्या उपरांत शुक्रारा दीस तो ह्या संवसारांतलो उतरोन गेलो, मेल्ल्यांच्या संवसाराक गेलो. आनी पास्का फेस्ता दीस तो मेल्ल्यांतलो उतरलो, पुनर्जिवन जालो, पुनर्जिवनपणाच्या जिवितांत गेलो. तें जावन आसा पुनर्जिवनपण. मोगाचें आमच्या करेजमाचो उद्देश पुनर्जिवनपण. आनी परवां आमी जें कितें आमी इस्टर म्हणटा, कितें आमी पास्का फेस्त म्हणटा, न्हीज जावन आमी म्हणा जाय पुनर्जिवनपणाचें फेस्त. वाव, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तुका पुनर्जिवनपणांत वांटो आसा. आनी त्या पुनर्जिवनपणा खातीर मोगाचें न्हू हे 40 दीस वी एंगेज आवरसेल्स इन फास्टींग, पेनेन्स, प्रेयर,
स्क्रिप्चर रिडींग, गुड वर्क्स, डिवोशन्स. ह्या दिसांनी उपवास, प्राचित, मागणे, रजार, कुर्सा वाट, पयत पुस्तक वाचो आनी बऱ्यो करण्यो. आनी हे करता आसतना मोगाचे न्हू आमकां कांयच वत्ताड बघा ना. कित्याक आमी जर तर सोमियांत एंगेज जाल्या ह्यो संगती आमचे जावन व्हळटात. आनी उपरांत आमकां आमी सांगना हो आमी चुकोवन तें केलें हें केलें ना. तांकां चुकोवन करचेंच न्ही. जें कितें करूंक आसा तें आमी करचें. जें कितें चुकोवन केलां ताका सोमी जेजू कुर्सार थावन आमकां बक्षिता. आनी न्यूट्रलायजेशन, एन म्हळ्यार न्यूट्रलायजेशन, LEN, न्यूट्रलायजेशन. हांव खंय आड वाटेन गेलां पाटी येवचें. खंय म्हजे मोबायल हांवें गरजे भायर वापरला. खंय हांवें TV गरजे भायर हांवें नाका जाल्ले पळयलां. खंय म्हजे संबंद नाका जाल्ले आसात गरजे भायर. खंय म्हज्या घरांत नाका जाल्ले वस्तू आसात गरजे भायर. 4-5 वर्सां हांवें वापरनातले शू, 4-5 वर्सां वापरनातली वस्तूरां कितें आसात खाण दुबळ्यान दी. नाका जाल्यार व्हरून उलपन म्हणी घाल. दुबळ्यान दिवंक तुका बरें लागना जाल्यार. घरांत कितें जाय तें बरें करून वापर. वस्तू असंख्यात ना. मोगाच्या संवसारांत असले वस्तू सगळे मनशाच्या गरजे पासत देवान रचल्यात, मर्जे पासत न्ही. लेखा व्हरते वस्तू मोगाच्या मनीस वापरता आनी खाण उडयता. देखून कितें जाता? पोल्युशन. न्हंयो मेळे जाल्यात, दर्यो मेळे जाल्यात, सागर मेळे जाल्यात, तळी मेळी जाल्यात, जागे मेळे जाल्यात. न्यूट्रलायज योरसेल्फ. नलिफिकेशन. आमी जर तर मेळे जाल्यार नाता न्ही सदांय. आमकां एक न्हांवचो वेळ, आध्यात्मीक न्हाण न्हांवचो वेळ. आनी लास्टाचें भोव गरजेचें ट्रान्सफिगरेशन, ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हजें तें तुजें तें संपूर्ण तरान बदलावण येसय. आनी असली बदलावण येसय तर म्हाका न्हू आमी सोम्या संगी चला जाय. सोमी कितें करता? त्या पाशवांच्या आयतारा तो जेरुसलेमाक प्रवेश करता. खरेंच दिसांनी सुरवेर थावनूच आमी त्या पाशवांच्या आयताराचो नियाळ करी जाय. कशें जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जालो, आमी जेजू सांगता जेरुसलेमाक प्रवेश जायचे. जेरुसलेम म्हळ्यार देवाचें शहर. आमचें शहर आसा मोगाचें सरकार. थंयसर आमी सासणाच्या सासणात जिवंक आसा. देखून जेजू सवय आमी जेरुसलेमाक प्रवेश जातना सुरवेर मोगाचें लोक सगळो होसाना होसाना म्हणटात. आमी मोगाचें पयले फावटी आमकां एक दैवीक अनुभव जातना आमी प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हणटा. आमच्या बापा नमान मरियो खंयची नव्यान आमी सांगता. बारीक बरो दैवीक संदेश आमकां मेळटा, दैवीक अनुभव आमकां मेळटा. ताजे उपरांत मोगाचें चड दीस वचनात. तितल्या भितर खुर्साय ताका लोक मारता. जर तर मोगाचें आमी समया थंयच रावले लोकांक एक आमी अडखळ जाता. काजाराच्या फेस्ता वेळार, काजारा मेळार फेस्ता वेळार आमकां सोरो नाका, आमकां बिडी सिगरेट नाका, आमकां मजा नाका, आमकां पसडेपण नाका, आमकां संवसारी रितीन जिवंक नाका. ताका लोक म्हाका कांटाळ जालो. पूण मोगाचें हांवें तुवें थीर रावंक आसा. सोम्या जेजूक खरेपणी विशेश कश्ट वळवळे थंयसर भोगले. जेजूक तांणी खातान पाराधीन केलो. आनी थंयसर जेजूक कुर्सार मारूंक मोगाचें सगळ्यांनी येवजण केली, सगळ्यांनी येवजण केली. मोगाचें जेन्ना आमी देवाचीं जाता, मोगाचें ह्या संवसाराक आमी नाका जाता. हर एका रितीन मोगाचें आमचे विरोध, आमचे दुस्मान उबे जातात आनी आमकां नाश करूंक पळयतात. आमी थंयसर पळयता जुदेव लोकांनी जेजूक म्हळें खुर्साया ताका खुर्साया. कित्याक? तो देवाचो पूत म्हणटलो. ताका वेलें सानेद्रीन सभे मुखार थंयसर जुदेवाचो एकच एक अपराध, एकच एक ताजे वयर आरोप जावन आसलो. तो म्हणटा देवाचो पूत, देव निंदा तो उलयता. पूण तेंच ताका वेलें रोमाच्या चक्रवर्ती मुखार. जेन्ना ताका पॉन्स पायलेट न्ही, तो विमानाचो पायलेट न्ही, पॉन्स पायलेट, ताजें नांवच पायलेट म्हणून. पॉन्स पायलेट रोमाचो चक्रवर्तीचो प्रतिनिधी, गव्हर्नर थंयसर आसलो. ताज्या मुखार वता आसतना तांणी सगळो ताचो आरोपूच बदलिलो. तो आपणाकच रायांचो राय म्हणटा, जुदेवांचो राय म्हणटा. म्हणजे चक्रवर्ती विरोध वचोंक, ह्या चक्रवर्तीक तिरवो दिवन जो म्हण सांगता. अशें मोगाचें कशें खंयसर आमकां कसले रितीन आपाय आमच्या जिवितांत येताच म्हण आमी नेणा. पूण मोगाचें सोमी जेजू तीर रावलो. जुदेवा मुखार ताणें स्पश्टतान साक्ष दिली. हांव देवाचो पूत म्हणून ताणें स्पश्टतान सांगलें. सताक साक्ष दिवन तो आयिल्लो. मुखार ताणें स्पश्टतान सांगलें. पूण ताणें सांगता आसतना स्पश्टतान सांगलें, होय जर तर तूं सांगताय हांव राय वय, पूण ह्या संवसाराचो न्ही, म्हजें राज तें सर्गींचें. ह्या संवसाराचें जालें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ताजी फौज धाडटा आसलो, तुमच्या विरोध तो झुजता आसलो. सर्गींचें राज दोनूय जाग्यार मोगाचें ताणें साक्ष दिली. निमाणें जेवणार तो आसता आसतना ताणें ताच्या शिसांक पयलें सांगलें, एकलो म्हाका घातान पाराधीन करतलो. त्या वेळार शिसांनी उसारलेलीं उतरां कितें जावन आसात, त्या शिसांनी म्हळें, हांव गी सोम्या
म्हाका जेन्ना म्हज्या नियाळ कायलें तांचे पैकी कोणेंय म्हणो ना हो गी सोम्या तो गी सोम्या. नोबडी शोड दॅट प्रिजुडीस. तो जावंक पुरो हो जावंक पुरो ना हांव गी सोम्या. असो अर्थ म्हाका जेन्ना मुजे तें तुजे तें सोम्या जेजूक पराधीन करचे तसले संगती आसात की म्हणून नियाळ करूंक म्हाका जेन्ना एक आध्यात्मीक न्हाण न्हावंक म्हाका आनी तुका एक अवकाश. नाजाल्यार म्हाका जेन्ना आमच्या खुर्सा वाटेक आमी करच्या त्या आराधनाक आमी करच्या मागण्याक आमी करच्या नव्यानाक आमी करच्या त्या खंयच्याच उपवासा प्राचीचा कसलोच अर्थ ना. त्या शिसांबरी हांवें आनी तुवें इसार जायतें सवाल हांव गी सोम्या तुका पराधीन करतलो. हांव गी सोम्या म्हजें थंय कसलेंय आसा गी तुका पराधीन करचें तसलें. कोणें पराधीन केलो आमी जाणात म्हाका न्हू जुदासान इस्कारियोतान सोम्या जेजूक पराधीन केलो. थोडे जाणांनी म्हणूंक आसात जर देवान कित्याक ताका रचलो कित्याक ताका पराधीन करीशें केलो. सोम्या जेजू जेवण जावन असली कुर्सार मरची तर त्या जुदासा कित्याक रचलो आनी कित्याक ताका पराधीन करचे बरें केलें नासवचें बरें केलें. म्हाका जेन्ना सोम्या जेजूचें उतर स्पश्ट नायका ताणें म्हणलें मनशा पोत पयत पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे खरेपणी तो कुर्सार मरतलो तें होय पूण कोणा वरवीं तो मरतलो ताका हाय खाटा तो जल्मानातलो जाल्यार बरें आसलें. ताचो अर्थ कितें म्हाका जेन्ना देव म्हाका तुका रचता आसतना संपूर्ण तरान सुटकेंत स्वातंत्र्यान संपूर्ण तरान फ्रिडमान तो रचता. आदावानी एक रचता आसतना देवान तांकां संपूर्ण तरान सुटका आनी स्वातंत्र्य दिवन तांकां रचलें. येदनाच्या भागीन तांकां दवरलें. उत्पत्ती बुकान 2ऱ्या अवसरान 16व्या वळेर तावन वाचा. येदनाच्या भागींत जिवीत असो रूख आसलो बऱ्या वायट असो रूख आसलो. 6 तरांचे रूख जाणां आसलीं थंयसर आदावानी एक देवान रचलें आनी दवरलें. 6 तरांच्या रुखाची फळां तांकां येत आसलीं पूण बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ खावन नजो आनी बऱ्या रुखाचेर त्या जिविताच्या रुखाचें फळ खंयचें आसलें तांकां जिवीत मेळटालें सासणीक जिवीत. पूण आदावानी देंवसराक भरली म्हणजे देंवसरा सांगात जियेली देवा सांगात जियोंकूच तांणी प्रयत्न केले. जुदासानी केलें तेसलेंच जुदासान आपणाक दिल्लें तें स्वातंत्र्य सुटका ताणें स्विकार करीची आसली. जेजून ताका सांगतना तरी तुमच्या पैकी एकलो म्हाका घातान पराधीन करचो आसलो म्हणटाना तरी ताणें तक्षण सोम्याच्या पांयांक पडोवन बक्षाणें मागचें आसलें. बक्षाणें मागा नासतना तो भायर सरलो आनी काळो कान केलो पळया. जिविताचो उजवाड सरकीन ताच्या मुखार आयला आनी जिविताचो उजवाड आपणाचें मांस आनी रगत त्या येवकरिस्तान ताका दिवन आसा पूण हो आपल्या काळजांत ताणें घात चिंतलो. तांकां म्हाका जेन्ना सोमीजेचो म्हणटा यू आर ए हिपोक्रीट खापाटी म्हळ्यार तें युदासाक सानेद्रीन सभेंत वचून उलोवंक जाय. सानेद्रीन सभेंत म्हळें हो नाजरेचो जेजू आमकां एक खळंक आमकां एक अडकळ ताका कुर्सायची. थंयसर जुदासान बोब मारली वय ताका कुर्सायची. आनी हांगासर येवन जेजू जर तर 5000 जाणांक 5 उंडे आनी मासलेन तो वार्ता सकडी होजाना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बारी बरें अजाप केलें म्हणटना हांगासर होय देवा अर्घ आनी होगळाप दिता. थंयसर झॅलट्स देशद्रोही लोक सांगता मेळटना तांच्या मदें मेळोन तोय म्हणटा हांव तुमच्या पैकी एक हांव झुजतां रोमाच्या चक्रवर्ती विरोध. सोबार जाग्यांनी मोगाच्यान तो मेतेर जालो. दॅट इज द बिगिनींग ऑफ युअर फॉल. जर तर तुज्या जिवितांत एक उद्देश ना एक शेवट ना सगळ्यांनी तुका जाय देवा सांगता जाय जागो देवसरा सांगता जायचें. आयतारा मागण्या वेळार इगर्जींत हात जोडटाय दिमी घालताय मागणें करताय. सोमारा देवसरा सांगता सोमारा शनिवारा पर्यंत देवसरा सांगता आयतारा देवा सांगता. इफ यू डू नॉट हॅव कन्सिस्टन्सी इन युअर फेथ जुदास दोनी गेडे तांकांय समाधान करूंक पळयता तो हांकांय समाधान करूंक पळयता जेजूकी समाधान करूंक पळयता आनी पळया म्हाका तो घातान विकृत करता. रोमाकारांक एकच जाय आसलें जेजू कोण म्हूण दाखयचें आसलें. कित्याक रोमाकारांक ते रोमांतावन आयल्यात तांकां सक्कट जुजो एकच लेख दिसतात. जेजूचे 12 जाण शिस आनी जेजूय सक्कट एकच लेख दिसतात. म्हणजे जेजू म्हाका बायल्या रुपार ताच्या वस्त्रांत खंयचेच एक दुसरें नेसनातलो. थोड्यांनी म्हाका सांगचें आसा फादर थोडे पाद्रे आमच्या घरा येतना पॅन्ट आनी शर्ट घालून येतात आमकां तांची वळखूच जायना. म्हणजे कशी वळख जावची ते वस्तूर घालून हे लोक घालून जाल्यार तो पाद्रे आपणगी तो मागणें करता आसतना कळटा. जर तर मागणें करना तुमी पाद्रे म्हणून येयले मागणें करा तो मागणें करतना कळटा तो पाद्रे म्हणून. जेजू कशें कळटलो जेजू म्हणून तो सर्वांक दिता आसतना जेजू म्हण कळटा. तो अजाप करतना जेजू म्हण कळटा. ताचे भितरलें रूप देवाचो पूत तो हालेलुया. म्हाका जेन्ना तुज्या भितरल्या रुपांत खरेपणी तो देवाचो भुरगो जावन आसा जय. जुदासान देखून उमोदी जाय पडलें. उमोदी येवन तांकां कळीत करीत जाय पडलें हो देवाचो पूत हो जावन आसा मनशा पूत हो जावन आसा. आनी खुर्सार मरता आसतना मोगाच्यान पळया रोमाकारांनी ताका खुर्सायलो कित्याक तो आपणाक राय करता म्हणून. पूण त्याच रोमाच्या चक्रा त्या शतापातीन
जेजू मेल्या उपरांत थंयसर तो उद्गारलो खरोच हो जावन आसलो देवा सोपूत. पळय कितलें अपुरबायचें उतरां. रोमाकारांनीच ताका कुर्सायलो, रोमाच्याच शातापातीन उद्गारलो हो जावन आसा देवा सोपूत. तर म्हाका जेन्ना आमी करेजमाच्या दिसांनी खुर्सा म्हणून उबे रावया. कुरीस आमच्या जिविताचें केंद्र, कुरीस आमच्या क्रिस्तांव जिविताची निशाणी. आमी खरेपणी लेंट, लॉंगिंग, एंगेजमेंट, न्यूट्रलायझिंग अँड ट्रान्सफॉर्मेशन आमच्या जिवितांत खरेपणी देवाक आमी अत्रेगुया. देवाती आमी एकवटुया. देवाती आमी नितळ आनी निर्मळ जावया. देवाती एक नवें जिवीत जियेवया. त्या शतापाता बरी म्हणया हो खरोच देवाचो पूत. वय समया जेजू तूं खरोच देवाचो पूत. म्हाका म्हज्या पातकाच्या बांदपासांतले बंदड्यांतले यमकोणांतले म्हाका सुटका दिवन सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर तूं खुर्सार मेलोय. ह्या करेजमाच्या दिसांनी हें चड आनी चड नियाळ कर. तुजें तें संपूर्ण तरान रुपांतर जावचें भाग म्हाका फोव कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम पळोवच्या समेस्त विक्षंगाचेर आशिर्वाद घाल. ताचे मदें पिडेस्तांक गूण कर. सोसूं जायनातली दूख सोंसतलीं आसात, पिडे वरवीं पयशे वगडायलीं आसात. समया जेजू तांकां गूण कर, बरें कर. कामनांतल्यांक काम फोव कर. प्रमोशन गरज आसल्यांक प्रमोशन गरज फोव कर. जे कितें तांच्या जिवितांत येवजणी आसात, घर बांदचें, घर काडून घेवचो, जागो काडून घेवचो, दुसऱ्या गांवा वयचें, आनी एका जाग्यार नवें काम करचें, नवें बिझनस करचें, सगळें तूं तांकां फोव कर. बिझनसांत लाभ फोव कर. शेताबाटांनी बरें बेळें फोव कर. विशेश जण कुटुंबा जिवितांत माया मोग संतोश फोव कर. वेळार तरणाट्यांक काजत जावंक जिविताची सांगातीन फोव कर. काजत जाल्ल्यांक भुरग्यांचे देणे वेळार फोव कर. बाबायला मदें आनी कुटुंबाच्या सांद्या मदें माया मोगान एकवट फोव कर. समया जेजू देवा बापाच्या भुरग्यांक हर एकल्यान ताच्या घरचे प्रमाणे आशिर्वाद घाल. हें हांव मागतां तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. म्हूण दर्शन आमी गावया. होगडायलीं हांवें मोलादीक वर्सां, आतां हांव पाटी येतां. होगडायली हांवें मोलादीक वर्सां, आतां हांव पाटी येतां. दोळ्यांनी म्हज्या भरोन दुखां, सोम्या हांव पाटी येतां. पाटी येतां, पाटी येतां, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येतां. घरा येतां, घरा येतां, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येतां.